वास्को सुरू आशिल्ली एमपीटीची जनसुनावणी सोपून सोपना म्हणून लोक सामके बेजारल्यात। 3 दिसां खातीर सुरू जाल्ली जनसुनावणी 7 दीस जाले तरी चालू आसा। शुक्रारा 8व्या दिसाय चालू उरपाची। सरकारान ह्या विशयांत लक्ष घालचें आनी वास्कोकारांचो प्रस्न तडीक लावचो अशें एक्टिविस्टूच उलोवंक लागल्यात। ड्रेजिंगा वेल्यान बिरेस्ताराय पब्लीक हियरिंग जाले। सुनावणेचो निकाल लागना। अधिकारी जाप दिवचे सोडून बरोवन हाडिल्लेच वाचतात म्हूण लोकांचो बोवाळ सुरू जाला। एमपीटीच्या विशयांत सरकारान लक्ष घालचें म्हूण लोक मागता। हे पब्लीक हियरिंग सारकें जालना, कायदेशीर जालना आनी एमपीटीन जे करपाचें आसलें इन्फॉर्मेशन शेअर करपाक जाय आसलें स्टेक होल्डरां मदें तें ताणें केलें ना आनी ते विलिंगूय ना करपाक। आतां पळय तो आन्सर पळय कितें दिता आमी आयकता फाटल्यान ते फकत ताजी हेच ते वाचून दाखयता। तेंची पळय आमी क्वेश्चन रेज केले ताचेर कांयच एक जबाब तांकडे ना कित्याक तो बोगस EIA ताणें मांडलेलो आहा। आनीक एक्चुअली हेतून आमचें गोंय सरकार मदीं पडपा जाय। ही पळय EIA ताणें केल्या ही स्पेसिफीक 3 प्रोजेक्टांचेर आहा ती सारकी ना। आख्खो एमपीटीचो बिझनस प्लॅन पळय आहा ताचेर एक इम्पॅक्ट स्टडी जावपा जाय आनी गोंय सरकारान तांकां सांगपा जाय, फोर्सफुली सांगपा जाय आनी ही स्टडी NIO थ्रू जावपा जाय। NIO आमची पळय संस्था आहा ही नॅशनल लॅबोरेटरी पळय आहा ती गोंय आहा। गोवा स्पेसिफीक तेणी स्टडीज भरपूर केल्ली आहा आनी तांकां एक्चुअल इम्पॅक्ट फाटली कितल्या वर्सांचो तांचे कडेन रिकॉर्डांत आहा डॉक्युमेंट केल्लो। ही जी पब्लीक हियरिंग जाल्या हितून लोकांचो फूल टायम वेस्ट केला, पब्लिकाची एनर्जी आनी एफर्ट जो आसा वेस्ट केला। आमी हांगा पळयला इतले दीस आतां सगळे लोक येता आपले क्वेरीजांचेर रिप्लाय घेवपाक हे पब्लीक कन्सल्टेशन, पण हांगा जर पळयत जाल्यार एमपीटी कडेन कुवत ना एक प्रश्नाचें उत्तर दिवपाचें। तेंच्यांनी जो EIA रिपोर्ट आपलो दाखयला हांगा तो टोटल फेलियर म्हूण त्या लोकांनी दाखोवन दिला। हें कितें हाडलां सगळ्यांक पोल्युशन दवरलें आमच्या भुरग्यापणाक सगळे फेफड्यान हें न्हू कार्बन न्हू हावजीस हें गोव्हर्मेंटान तेचेर बरें जाणून घेवपाचें। पब्लीक सगळे आहा कितें ओगी आहा कितें हें जातलें ना जातलें थोडे चिंतताय पयशे घेवन कोण खातले आनी मार खातले कोण कुशीन ह्या भशेन आहा पण तेका लागून पब्लीक हिंगा मातशें कमी आहा। 3 दिसांची सुनावणी म्हूण एमपीटीच्या कोल बर्थाच्या विस्तारा वेल्यान सुरू जाल्लें हें प्रकरण ड्रेजिंग आनी नुस्तेमारांच्या प्रश्नांचेर येवन 8व्या दिसाचेर आडकलां। मात ह्या 7-8 दिसांचो नेमको निश्कर्श कितें ना एमपीटीक खबर, ना एक्टिविस्ट आनी लोकांक खबर, ना सरकारी ऑफिसरांक। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। बेती पेट्रोल पंपाच्या ऑफिसाक ब्रेस्तारा सकाळीं उजो लागलो। बेगोबेग उजो आटापा हाडिल्ल्यान माणसुकी नाजाल्यार मोठी ट्रेजेडी जावपाची। ह्या पेट्रोल पंपाक तेकून बरीच लोकवस्ती आसा। पेट्रोल पंपवालो सांगता त्या प्रमाण शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागलो। 10,000 लुकसाण जालां। पळोवपी सांगतात ऑफिसांतलो इन्वर्टर ब्लास्ट जाला आसूंये। 2 कामगार जखमी जाले, तांकां GMCत घाल्यात। एक 2 व्हिलरय डॅमेज जाल्या। घेव एक ब्रेक।